मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान एका प्रकरणात सांचल्याच्या हिताक प्राधान्य दीत चल्याक येवन आवयक अमेरिकेक वचपाक परवानगी दिल्या। आवय बापायक मदीं न्यायालयीन वाद सुरू आसलो तरी ताचो फटको चल्याच्या आयुष्याक बसचो न्हय अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयान घेतल्या। न्यायमूर्ती डॉक्टर नीला गोखले हांणी दिल्ल्या आदेशाक चल्याचे शारिरीक, मानसीक, नैतीक आनी भावनीक कल्याण हेच न्यायालयाचे मुखेल कर्तव्य आशिल्लें नमूद केलां। पालक अमेरिकेन नागरिकत्व आशिल्ले मूळ भारतीय वंशाचे नागरीक आसात। ताचे कडेन OCI कार्ड आसून त्या आदाराचेर ते आसगांव आनी हडफड्या रावताले। ह्या प्रकरणात आवय चल्याक घेवन अमेरिकेक गेल्या उपरांत परतून भारतात येवची ना असो भंय बापायन उक्तायिल्लो। तशेंच अमेरिकेत स्वता आड कायदेशीर कारवाय जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो दावो बापायन केल्लो। मात न्यायालयान हो भंय ठोस पुराव्यांचेर आदारीत नाशिल्ल्याचें निरीक्षण नोंदयिल्लें। आवय न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचो स्वीकार केलो। सुटी सोंपल्या उपरांत आवय चल्याक घेवन भारतात परत येतली असो विश्वास उक्तायलो। निमणे न्यायालयान अर्ज मंजूर करतना पालकां भितरल्या संघर्शा परस भुरग्यांचे हित अदीक म्हत्वाचे आशिल्ल्याचे सांगले। न्यायालयाच्या आदेशांतले मुखेल मुद्दे। न्यायालयान चल्याकडे प्रत्यक्ष संवाद साधलो। चल्याची अमेरिकेक वचपाची इच्छा आशिल्ली अशें न्यायालयान आदेशांत नमूद केलां। आवय बापाय भितर आशिल्ल्या मतभेदां खातीर भुरग्यांचें आयुश्य इबाडचें न्हय अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां। चल्याचें शिक्षण, इश्ट आनी सोयरी गोंयांत आशिल्ल्यान ताचें मूळ आयुश्य भारतात आशिल्ल्याचो उल्लेख आदेशांत केला। न्यायालयान आवयक कांय अटी सयत अमेरिकेक वचपाक परवानगी दिल्या। सुटी सोंपल्या उपरांत थारिल्ल्या वेळार चल्या सयत आवयन भारतात परत येवप सक्तीचें केलां। तशेंच फोन वा व्हिडिओ कॉला वरवीं सदांच चल्याचो बापाय कडेन संपर्क साधून दिवपाची जापसालदारकी आवयचेर सोपयल्या। बापायनूय भुरग्यांच्या राबित्यांत हस्तक्षेप करचो न्हय अशें न्यायालयान आदेशांत स्पश्ट केलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।